राष्ट्रवादी विचारसरणींत इतिहासाक खूब महत्व आसा असो दावो नामनेचे इतिहासकार दोतोर रोमिला थापरान केला. गोंय विद्यापीठान आयोजीत केल्ल्या अभ्यागत प्राध्यापक संशोधन कार्यावळींत उलयतना प्राध्यापक थापरान हो दावो केलो. समाजाची अर्थीक उदरगत घडोवन हाडपाचें काम विद्यापीठांनी करपाक जाय अशें गोंय विद्यापीठाचे कुलपती राज्यपाल भारतवीर वांचून सांगले. History is extremely central to nationalist ideology. And this is part of the reason why in a post-nationalist phase, many of the major controversies are controversies over history, because it is history that gives legitimacy to certain kinds of nationalism. Muslim religious nationalism defined the identity of Pakistan. Hindu religious nationalism is still seeking a parallel identity for India. The agenda and aspirations of colonial policy were and are apparent in these views. The time has come when we should seriously attempt to integrate higher education with the socio-economic and cultural needs of our country. Our universities should act as active partners and mediators in the process of socio-economic progress of the people, and should be capable of addressing many of the developmental needs and problems facing our society. गोंय सरकाराच्या खेळा खात्याक शेनवारा 40 वर्सां पुराय जाली. खेळा खात्याचें काम आनीक बरें जावचें म्हण अधिकाऱ्यांनी स्वताची तान भूक ना पळयता नेटान काम करचें पडटलें असो खेळा संचालक VM प्रभुदेसायाचो हावेस आसा. आज डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्साक 40 वर्सां पुराय जाल्या. इनफॅक्ट हो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनांतलो एक ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट आसा आनी आज ताका 40 वर्सां जाल्या. सो ह्या 40 वर्साच्या प्रवासान DSYन कितें अचीव केलां तें जाणून घेवपा खातीर आज आमच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आसा. 40 वर्साची डिपार्टमेंटाच्या कारकिर्दींतले 27 वर्सां हांव ह्या खात्या कडेन निगडीत असो आसा. फाटल्या 40 वर्सान आमच्या खात्यान भरपूर मैदानां तयार केली. व्यायामशाळा गांवांनी व्यायामशाळेचें जाळें विणलें. तशेंच स्विमींग पूल, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स मेडिसीन, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी असे जे प्रकार आसा खेळाचे निगडीत अशे त्या सगळ्या सायन्सांचे नॉलेज फिजिकल एड्युकेशन टिचर्स कोचांक पर्यंत पावप अशा पद्दतीचें कामूय आमच्या खेळा खात्यान फाटल्या 40 वर्सांनी केल्लें आसा. डू यू फील दॅट द स्पोर्ट्स कल्चर इज prevalent in Goa as much as it should have been? काय आनी खूब स्कोप आसा स्पोर्ट्स कल्चर एक्चुअली सारको तयार करपाक गोंयांत? ना, स्पोर्ट्स कल्चर आमच्या गोंयांत जरूर आसा. फाटली एक परत 7-8 किंवा 10 वर्सांचो काळ जर पळयलो आनी ताचे कंपॅरिजन तुलना जर 25-30 वर्सां पयलीं जर केली जाल्यार त्या पद्दतीन खूब कमी जाला काय अशें दिसून येता. डिपार्टमेंट इज एंटरिंग द 41st year. वॉट वूड यू लायक टू चेंज? म्हजो एक गजालीचेर कटाक्ष आसता तो म्हळ्यार खेळाच्या अधिकाऱ्यांचे, फिजिकल एड्युकेशन टिचर्स आनी कोचांचे खेळा कडेन तांचो आशिल्लो मायंडसेट बदलप, पॉझिटिव्ह जास्तीत जास्त मायंडसेट तांचे भितर डेवलप करप आनी खेळाच्या क्षेत्रांत झोकून दिवपाची तांचो जो एटिट्यूड आसा तो आनीकय बळिश्ट करप अशा प्रकारचे काम येणाऱ्या काळांत म्हाका करपाचें आसा. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.